नमस्कार. गोवा मिड अपर्णा बडीगराचो येवकार. खबरो विस्तारान. काल राती गडगड मारून उटंगराचो पावस वाऱ्यान कांय कडेन झाडां पडली जाल्यार कांय कडेन रातभर लायट ना. पेडण्या माडाचेर वीज पडून माडाक उजो लागलो. म्हापशा स्कूटरीचेर झाड पडून स्कूटर काबार. चलोवपी बऱ्यान साल्वार जालो. पणजे सायन्स फेस्टिवला खातीर केल्ली तयारी पावसान भिजून पेड्ड्यार. काल रातभर गडगड मारून उटंगरांचो पावस पडलो जाल्यार खूब कडेन झाडां पडल्यात, जाल्यार खूब कडेन रातभर लायट ना. तशेंच पेडण्या माडाचेर वीज पडून माड लासलो जाल्यार खुबश्या गाड्यांचें नुकसान झाडां पडून हें जालां. आपण पाहू शकता इथं रेल्वे स्टेशन, तुमच्या रेल्वे स्टेशन जवळ जे झाड आहे सुरूचं ते पडलं होतं. नशिबाने इथं असलेल्या गाड्याला काही कुठल्याही प्रकारची जीवितहानी झाली नाही, तसं कुठल्या गाडीला नुकसान पण झाले नाही. पण आपलं काउंटरवर झाड पडल्याने काउंटरचं थोडं नुकसान झालेलं आहे इथे दिसून येतं. आपण पाहू शकता इथं थेम्स हे रेल्वे स्टेशन आणि रेल्वे स्टेशन असलेले टॅक्सी सर्विस देणारी माणसं, ड्रायव्हर, ओनर इथे येऊन हे काम करत आहेत. एलन मस्क आता ट्विटराचो पात्रांव. ताणें 44 अब्ज डॉलर दिवन ट्विटर विकतो घेतलो. संवसारांतली सगळ्यांत गिरेस्त व्यक्ती. ताणें 100% शेअर विकत घेतले. ह्या म्हयन्यान पयलीं ताणें 9.2% ट्विटराचे शेअर विकते घेतिल्ले. ट्विटर पयलींपेक्षा बरो करपाक जाय. ट्विटरावर प्रचंड क्षमता आसा म्हूण ताणें स्वता ट्वीट करून जाहीर केल्ले. केरळाच्या धर्तेर गोंयच्या टुरिझमाकूय टॅगलायन आसूंक जाय. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हेडोनान उलयला. सगळ्या जाळवणदारांक एकठांय हाडून टुरिझम एक्ट करपाची गरज आसा म्हूण रोहन उलोवन दाखयता. आमकां क्वॉलिटी टुरिस्ट जाय. रस्त्या कुशीक रांदपाचे, हळशीक करपाचे प्रकार बंद जावपाक जाय. कायद्यान तरतूद करपाक जाय. रेव्हेन्यू लिकेजीस बंद करपा खातीर अनरेग्युलेटेड सेक्टर रेग्युलेट करपाक जाय. टॅक्सीवाल्यांक खंय ऑनलायन येवचेच पडटले म्हूण रोहन उलोवन गेला. Kerala has a very clear narrative. कितें म्हणटा ते केरला गॉड्स ओन कंट्री जालें. लास्ट 20 वर्सान आमचे गोंयचे नॅरेटिव्ह कितले फाटी चेंज जालें एंड वाय शुड इट चेंज? आय थिंक वी शुड क्रिएट अ नॅरेटिव्ह दॅट लुक्स अहेड एंड पीपल आयडेंटिफाय Goa. If there was a catch line, what's that catch line? It's going to come soon. It's something. But what's your thought process? I'm not asking for an exact catch line. I have been a but part what's of your, for you as a tourism minister, as a person who is born and brought up in this land, if you have to today market Goa to the world, what would be that catchphrase? हांवें IT मिनिस्टर आसतना हांवें गोवा I had spelled out as golden opportunities available म्हणून. I had said GOA, Goa, golden opportunities available. When it comes to tourism, we need to think more. एक असा हांवें पवर्ट टुरिझमाची विचारलें बिकॉज ही गोंयची इमेज जाल्या. आय थिंक आय कॅन कनेक्ट दॅट इमेज टू युअर बेसिक स्टेटमेंट ऑफ क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी. द क्वांटिटी will get reduced when the quality goes up, and the quality will go up when this image of pervert tourism goes down. How difficult, Rohan Bab, is that process? When you are sitting in that chair today, you said that it cannot happen overnight. 2 years, 3 years, how much time it would take to, I'm not saying a defining shift, but at least the pervert side goes maybe 20% and the quality side goes 80% at least for that to achieve.
न्ही पयलें समजूंक जाय वॉट इज पवर्ड टुरिजम. ह्या पवर्ड टुरिजमा खातीरूच तुका क्वॉन्टिटी टुरिजम येता, क्वॉलिटी येना. आनी that's what I said. क्वॉलिटी येतली जाल्यार पवर्ड बंद जावपा जाय म्हणटात. काल एक सादो हांव मिरामारच्यान पणजे येतालो. आय सॉ बस पार्क्ड इन कांपालो. वे ऑन द फुटपाथ द पीपल वे लिटरिंग अराउंड विथ देअर प्लेट्स, ते कुकिंग केल्लें सगळें केल्लें. रांदतात बिनतात सगळें करतात रस्त्या सायडीन. एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल. हांचे कडच्यान रेवेन्यू येना काय? हे टुरिस्ट आमकां बंद करचे पडटले. वी आर नॉट सेईंग वो टुरिस्ट जाय काय नाका. जो टुरिस्ट येतलो अवश्य बसीन येवनी, ट्रॅक्सान येवनी, कित्यान येवनी, बट दे हॅव टू यूज अ लॉज, they have to use a 1-star or a 2-star hotel. They have to have every facilities of Goa How are being you going used. to ensure that? That is where the act comes in place. Okay. The act with the rules will speak about what are do's and what are don'ts. बेसिकली रस्त्याच्या सायडीन जी हळशीक चलता ती बंद जातली ह्या कायद्या लागून. इतली जर तुम्ही सांगपाक शकता गोंयकाराक. तो कायदो आसूं नासूं आजूय बंद जावंक शकता. कायद्यान कित्याक हाडटा आमी? टुरिजम कायद्यान कित्याक हाडटा? दॅट वी हॅव अ पर्टिक्युलर रोड मॅप फॉर एवरीबडी. सेक्टर जो आसा, जितले म्हणटात की जितले रेग्युलेटेड सेक्टर आसा ताज्या की चड अनरेग्युलेटेड सेक्टर आसा, इन्क्लुडींग ल्हान ल्हान लॉजीस आनी हे तुगेले बोर्डिंग्स आनी सगळें. एंड द ट्रॅव्हल अँड टुरिजम असोसिएशन इटसेल्फ सेज दॅट द नंबर इज टू हाय अँड वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग फ्रॉम दॅट रेवेन्यू. दॅट इज अ कंप्लीट ब्लॅक रेवेन्यू आय वूड से. हाजे खातीर तुमी कितें करतले? ऑल द स्टेक होल्डर्स, TTA जी आसा, बाकीचे आसा, ऑलरेडी चर्चा आतां सुरू करतले आमी. वी वील स्टार्ट टॉकिंग टू ईच वन. When you said that you will ask everybody to register, are you saying that there would be an amnesty period for everybody? But आज मेरेन जे जाला ते जाला. From here on, government is going to give you an amnesty period. Come, get registered, come in the ambit, and let's look at the wider reach of the sector and the actual revenue of the sector from there on. Is that what you are proposing? We have already had expectations from TTAG. आम्ही उलयल्या on a informal mode. Formalities need to be worked out. We also need to understand how we can join hands and do things. They have a lot of expectations from the government. Government has a lot of expectations from them. So टॅक्सीक हात लायतले काय आस तशें चलपाचें? टॅक्सी प्रमाणे मॅन्डेटरी कितें आसा रिक्वायरमेंट they have already complied. I understand from the industry there are still some shortfalls which need to be done. So last few weeks I've been just spending to know where we stand, and I had given myself up to 30th of April to ensure that we start doing a few corrections and tell the departments to internally start making those things. तातून हांवें ease of doing business and online करपाक हातान घेतलें. फुडले विचार आतां घेता आसतना एवरी इंडस्ट्री टॅक्सी ऑनलायन जातल्यो. टॅक्सीकूय आपयतले, टॅक्सी कडेन उलयतले. आज टॅक्नॉलॉजी कोणाक तूं दवरूंक शकना. Everybody has to get into that mode. Technology won't stop for anybody. We need to create a win-win situation. मास्क सोडू नाकात. जुलै मेरेन तरी मास्क देवंक नाकात म्हूण GMCचो डीन दोतोर बानेकाराचो उलो. कोविड एक्सपर्ट कमिटीचे बसकेन चवथे ल्हार आयल्यार तयारे विशीं चर्चा जाली. वाशीन बुस्टर डोसाचे मोहिमेचो रिव्ह्यू जालो. बुस्टर डोस सरकारी हॉस्पिटलांनी फुकट दिवचे म्हूण सुचोवणी आयल्या. 27 एप्रिलाक प्रधानमंत्री मोदीची सगळ्या मुख्यमंत्री आणि नोडल ऑफिसरांबरोबर VC. We should not put our guards down by not wearing mask. The mask should be advisable till the June-July month, because any wave that goes, it takes at least 4 months for that wave to reappear or to disappear, and everything was presented accordingly. And we see as of now our infrastructure is very good for handling any kind of in case we get a fourth wave. Genome sequencing facility, we are getting our commissioned sequencing machine within about another maybe 2 weeks time, whereas Azilo has already installed, but when I asked the DHS director, she said it will be commissioned anytime. Now somebody said that the government should give it for a booster dose, they should give freely in government hospitals also. So this, whatever was discussed in expert committee, the points would be conveyed to Dr. Borkar, who is the nodal officer for vaccination in DHS, and I think he will take necessary steps. On 27th, I think Honorable Prime Minister is putting a video conferencing with all these states to
review COVID situation in the country with chief ministers of the state. And I think that is the time we will also come to know what is the central government guidelines, new guidelines on the COVID status. मोदीविषयी ट्विटावेल्यान गुजरातचो अपक्ष आमदार मेवानीची अटक हे अभिव्यक्ती लोकशाहीक धोक्याचे शिनाल. फाल्यां गोंयानूय आमदार एक्टिविस्टांचेर होच प्रसंग येवं येता. CLP आनी प्रदेश काँग्रेसीन नाझीशाही म्हूण BJPचो निशेध केलो. गृह आधार, लाडली लक्ष्मी, जाणटे निराधारांचे पेन्शन दिवंक सरकाराक ताकना. तांकां थंय पयशे कड्डितात म्हूण CLP फुडारी मायकल उलयला. The main discussion was on Mr. Jignesh Mevani, who is an independent MLA from Gujarat, supported by the Congress. He was arrested on a very flimsy ground, which has sent shockers to the nation, especially all sitting MLAs. Now I think the bail formalities are going on, and again we have seen a tweet that he will be re-arrested again in some other case. म्हाका दिसता आयज आख्खे गोंयच्या लोकांनी चिंतपाची गरज आहे जो हो इन्सिडंट जाला हो गोंयांत जावंक शकता बाय bringing in law which is equivalent to Nazi, and we strongly stand by Mr. Jignesh, who is an independent MLA supported by the Congress. We are only after the government that they should release the pension money which our senior citizens have still not got. Grah Aadhar थोडे जाणांचे रिलीज केल्या, maximum लोकांचे उरल्या. This incident which has taken place, everybody agrees that this is encroachment on your right of freedom of speech. So जिग्नेश मेवानी ने एक्चुअली एक ट्वीट भरेलो इन हिंदी. गोडसे को अपना आराध्य देव मानने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 तारीख से गुजरात दौरे पर हैं. उनसे अपील है कि गुजरात में हिम्मतनगर, खंभात और वेरावल में जो कौमी हादसे हुए उसके खिलाफ शांति और अमन की अपील करें. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक, परत मिळूया. विज्ञान परिषद गोयचे वतीन गोंयांत 6वो भारतीय विज्ञान फिल्म महोत्सव आजच्यान सुरू. 28 एप्रिल मेरेन 3 दीस हो महोत्सव चालू उरतलो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान महोत्सवाचे उक्तावण पणजे केले. गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो 52 शाळा ह्या महोत्सवान वांटेकार जातल्यो. आता पळोवया निकतीच आयिल्ली खबर. आयज अय्यप्पा देवळा फुडल्या नेवीचे जे ऑथॉरिटी आसा तांच्यांनी दोनी वाटेच्यानी गेट्यो घालून बंद करून दवरले आसा एक्सेस. गेले 2 वर्सां जाली खंय ती गेट ओपन करपाक सोदना नेवी. डिस्पायट सेवरल रिप्रेझेंटेशन खंय तरी हो जो मेन ODP रोड आसा, इट्स अ 10 मीटर ODP रोड कनेक्टिंग मांगूर टू अय्यप्पा टेम्पल, आनी हो आयज खंय तरी नेवीन खंय राती काळखान येवन अख्खो एक्सेस तांचो ब्लॉक केल्लो आसा. सगळे रेजिडेंट्स आनी देवळाची कमिटीचे जे लोक आसा तांच्यांनी हांगा येवन प्रोटेस्ट केल्लो आसा. तांच्यांनी डिमांड केल्लो आसा की खंय तरी जे इलेक्टेड MLA आसा, साऊथ गोवा कलेक्टर आसा, हांच्यांनी नेवी कडेन वचून एक मिटींग घेवची आनी इमिजिएटली हो जो एक्सेस जे डिवोटींग तांच्यांनी आडावन दवरला, जे लोकांक हांगा येवंक मेळना देवळा कडेन, तो एक्सेस तांच्यांनी ब्लॉक केला बोर्डर घालून, तो इमिजिएटली ओपन करचो अशें तांची मागणी आसा. तांच्यांनी सांगलां की जरी डिवोटी लोकांक जरी देवळान येवपी लोकांक जरी एक्सेस मेळना जाल्यार सगळे डिवोटी मेळून हांगा प्रोटेस्ट करूंक शकता आनी एक व्हडलो प्रोटेस्ट जातलो आनी मोठो प्रॉब्लम जातलो. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. आदलो मुख्यमंत्री प्रताप सिंग राणेंक आजीव कॅबिनेट दर्जो दिवपा आड आव्हान याचिका हायकोर्टान दाखल करून घेतली. वेंचणुके वेळार सेटिंग करून राणेक कॅबिनेट दर्जो दिवपाचो निर्णय जाला म्हूण याचिकादारांचो दावो. कॅबिनेट दर्जो मेळत जाल्यार तांच्या स्टाफाचेर वर्साक 90 लाख रुपया खर्च जातलो. भार गोंयच्या तिजोरेचेर केस 2 मायाक दवरल्या. सिनियर राणेचो कॅबिनेट स्टेटस हायकोर्टात. वेंचणुके वेळार सेटिंग सून देवयाक मार्ग मेकळो करपाच्या बदला प्रताप सिंह राणेक कॅबिनेट दर्जो दिवपाचे थारले म्हूण याचिकादाराचो दावो. I have in my petition pointed out that the lifetime cabinet status to Pratap Singh Rane was given malafidely in exchange for him deciding not to contest the Poriya constituency and make way for his daughter-in-law to contest on the BJP ticket.
I've given all these details in the petition. The Honorable High Court was today pleased to admit the petition and has kept the matter on 2nd of May for interim relief. 12 स्टाफ लागतलो आणि ताणे लिस्टूय धाडला. या स्टाफाच्या पगाराक टॅक्स पेयरांचे 90 लाख रुपया गरजेशिवाय वतले. So he has already submitted the list of 12 staff that he wants to be allotted to him, and after receiving that, the Secretariat officials have swiftly moved and created those 12 posts, which will be filled to assist Mr. Pratap Singh Rane in this lifetime cabinet status given to him. I have also pointed out to the court that these 12 staff itself will cost the state exchequer around 90 lakhs a year. So this is a drain on the exchequer, unconstitutional. मुळावे आर्ग्युमेंट ऐकून कोर्टान याचिका सविस्तर सुनावणेक दाखल करून घेतल्या. फुडली सुनावणी 2 मायाक. पुरुटांटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. पणजे बांदोडकर ग्राउंडाची 3,000 स्क्वेअर मीटर जमीन पणजी जिमखानान खाल्ल्या म्हूण खेळा खात्याचो आरोप. प्रकरण खेळा मंत्री गोविंदा मेरेन पावले. जिमखानाचो राजेश खवटो म्हणटा सरकारी सर्वे प्रमाण फेन्सिंग केला. वेल्यान खंय सर्गेस्त परिकराच्या म्हणण्या वयल्यान जिमखानान आपली थोडी जमीन सोडल्या. मंत्री म्हणटा परत सर्वे जातलो, सरकारी जमीन सोडचे ना. पेंजीम जिमखानाचे सेक्रेटरी राजेश बाब खवटो आमच्या बरोबर इन्स्पेक्शना खातीर आशिल्लो. ताजें म्हणणें कितें आसा की देर इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी इन बिटवीन द सर्वे नंबर 81 एंड सर्वे नंबर 97 वेर द बाउंड्री स्टार्ट्स फ्रॉम. आणि त्या प्रमाणे हांवें परत एकदा डायरेक्शन्स दिल्ले आसात आमच्या ऑफिशियल्सांक इन द प्रेझन्स ऑफ देर सर्वेयर आणि आमचो गव्हर्मेंट जे डिपार्टमेंट सर्वे काम करता तांकां दोगांयकूय जॉयंट इन्स्पेक्शन करून हो जो विशय जो आसा तो विदीन 8 डेज भितर हांवें तांकां परत रिसर्वे करपा खातीर डायरेक्शन्स दिल्ले आसा. 2012 पेंजीम जिमखाना कडेन एक MOU सायन जाल्लो आशिल्लो विथ द रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट एंड इट हॅज बीन क्लियरली मेन्शन्ड दॅट की out of 49,000 and something odd square meter, 30,000 has been allotted to the Penjim Gymkhana. आणि पेंजीम जिमखाना जर 30,000 जर अलॉट जर केल्लो आसात उरपाक जाय ऑलमोस्ट 19,000 or 20,000. बट एज पर अवर डिमार्केशन अँड एज पर आमचे सर्वे प्रमाणे माय ऑफिशियल्स मता प्रमाणे इट इज ओनली म्हणजे 3,000 ते सायडीन शॉर्ट आसा आणि हांगसर ऑलमोस्ट आमचे जवळ जवळ 500 स्क्वेअर मीटर शॉर्ट आसा. जशें आमचे सरकाराची लँड जर एन्क्रोचमेंट जर केल्लो आसा तर डेफिनेटली वील बी इन पोजिशन टू टेक इट दॅट बॅक इन टू द गव्हर्मेंट कस्टडी. और दोन्ही लँड बिलोंग टू गव्हर्मेंट. Both are promoting sports. What we are doing on the other side and this side is promote. आमची काही personal land to call it encroached or the language which is being used by press and the team government. जेन्ना आम्ही आमच्या बाउंड्रीज डिमार्केट करताले सर्वे डिपार्टमेंटाची ऑर्डर आसा मिनिस्टराकडे दिल्ली आसा वेर सर्वे डिपार्टमेंट गव्हर्मेंट सर्वे डिपार्टमेंट हॅज सर्वेड बोथ द लँड. जेन्ना मिस्टर पर्रीकर वॉज द चीफ मिनिस्टर केम हियर एंड रिक्वेस्टेड अस टू गिव अ पार्ट ऑफ द 30,000 ऑल्सो. आमची एक्चुअली 29,000 कितली तरी 300 काय 400 स्क्वेअर मीटर आमची गेल्ली आहे बिकॉज दे वॉन्टेड दॅट पाथवे अराउंड द रिवर. सो नाडी स्पोर्ट्साचे लोक तेपी घेऊन येतात आणि प्रॉपर्टी मेजतात. दॅट इज नॉट द प्रोसिजर अँड दे हॅव गॉन अँड मेड अ UN क्रायटेरिया. पेडण्या बेकायदेशीर रेव काडपाच्या प्रकरणान हायकोर्टान सरकाराक धुलो. बेकायदेशीर रेव बंद करूंक कित्याक जमना ताची मुखेल सचिव आनी DGन एफिडेविटाचेर जाप दिवची म्हूण हायकोर्टाची ऑर्डर. खेरीज 10 आनी 18 एप्रिलाक तेरेखोल न्हंयांतल्यान बेकायदेशीर रेव काडपाच्या प्रकरणान पेडणे PI आनी मामलेदारा कडेन एफिडेविट मागला. केस 2 मायाक. साळ न्हंयक सोडिल्ल्या व्हाळाक लागून पावसान बुट्टी मारूंक जायना. पावसा आदी सगळ्या व्हाळाचो गाळ उसपूंक जाय म्हूण मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत आनी बाणावलेचो वेंजी मागता. दोगांनी अधिकाऱ्यांक घेवन खारेबानार जॉयंट इन्स्पेक्शन केलें. न्हंयचे डिसिल्टिंगा बरोबर मेंटेनन्साकूय एकठांय टेंडर काडिला. मेंटेनन्साचो इशू दिसल्यार खंय सांगचो. प्रॉब्लेम कितें जाता हो पोर्शन पळय आहा विद्या विकास टू हांगा हो पोर्शन फाल्यां जर कितें फ्लडिंग जालें कितें उदक वयर चललें जाल्यार इट वील एफेक्ट मारगांव. म्हणजे आमी म्हणलें ताका जॉयंटलीच पळोवया तांकां इंजिनियरांक बी आपोवन उलोवया कितें बाबा फाल्यां पावसा पयलीं प्रिकॉशन घेवपा जाय. सो आज आमी इन्स्पेक्शनूय केलें. थोडे कडेन एक माती आसा ती माती काड म्हूण सांगल्या. थोडे कडेन तांकां सांगलां नाला 3 कितले नाला ते
डिसिल्ट कर अर्जंटली बिफोर मॉन्सून. थोडे कडेन तुगेलें तें एक रिटेनिंग वॉल घालपाक जाय नाल्यार तें कोलॅप्स जातलें त्या सायडीन. थंय एक रिटेनिंग वॉल घाल म्हटल्या. हांव मुगे सगळे लोकांक बाणावलेचे वार्कीचे व्हडलेचे हे सगळे लोकांक हांव सांगता हे रिवर डिसिल्टिंगाचो टेंडर पास जाल्लो तेजे बारा मेंटेनन्स आहा. तुमकां दिसता तुमगे हुंय वीड्स जाले हायसन जालां तें क्लियर जावपा जाय पावस पयलें. यू प्लीज इन्फॉर्म माय ऑफिस जी मुगे एरिया जे एरिया सरागे हितू आहा तेका पडटा तेका सांगा. But the whole idea is we have to save river sal. One is to make sure that पावसान फ्लडिंग जावपा नाका आनी दुसरो इश्यू म्हणटा तो मागीर तो जी सिवेज जी वयता तो इश्यू सेपरेट आसतलो विथ द कन्सर्न डिपार्टमेंट. THEZP विधानसभेची तृणमुलाची उमेदवार कविता किरण कानोळकरान TMC सोडली. तिचे बरोबर पंच सरपंच TMCतल्यान भायर. TMCची प्रदेश समिती बदलल्या. कविता म्हणटात तृणमुलाचो राजकीय स्ट्रॅटेजिस्ट प्रशांत किशोराच्या आयपॅकान इलेक्शनाक लोकांची बिलां बुडयल्यात. लोक पयशे मागूंक कानोळकराच्या दारान येतात. सुत्रां सांगता ते प्रमाण किरण कानोळकर आज फाल्यां TMCक राम राम करता. गोंयच्या राजकारणात TMCच्या पिकेची स्ट्रॅटेजी साप फेल. पयल्याच एंट्रीत विधानसभेत चडशे सिटांचेर डिपॉझिट जप्त. वेंचणुको जाल्यो आता हळूहळू एकल्याची बिटकी कळूंक सुरू. TMCच्या प्रदेश अध्यक्षाची घरकान आणि ZP कविता कांदोळकरान TMC सोडली. बरोबर सपोर्टरांनी आयपॅक खंय टोपी घालून गेले. मेन म्हणजे माझ्या कार्यकर्त्यांची एक अपेक्षा असली की हे फावटी तूं रिजायन जा म्हणून हांगसरल्यान कित्याक जे तरेन TMC लोकांनी एक्सेप्ट करूंक जाय आसली ती करूंक ना. सो कार्यकर्त्यांचो एक आग्रह आसलो. आनी दुसरो रिजन म्हणजे प्रशांत किशोर आनी आयपॅक जेंच्यांनी जी लोकांची बिलां अथवा कितें ते लोक सगळे आमच्या दारार येवन बसपाक लागले. सो आमकां ते खंय तरी खटकता. आमी असले केन्ना पळोवंक ना आनी आमी असले केन्ना करूंक ना लोकांचे पयशे अथवा कितें. सगळे जाण आमकां आमी लोकांचे कित्याक घेतले. सो हांवें म्हाज्या कार्यकर्त्यांच्या डिसिजनाचेर हयकार दिवन आनी आयपॅकाच्या नाराजगीक लागून ही पार्टी सोडल्या. TMC ममताची तेंची आमकां नाराजगी कांय ना. लोकांनी पार्टी आपले तरेन एक्सेप्ट करूंक ना हांगसर गोंयांत. सो ते हेका लागून म्हाज्या कार्यकर्त्यांच्या आग्रह आनी आयपॅकाच्या कारणाक लागून आमी ही पार्टी सोडली. सद्या हांव इंडिपेंडंटूच आसा ZP म्हणून तेच वाटचालीन आमी फुडें सरतली आमी आनी म्हाजे कार्यकर्ते. प्रुडंटा खातीर नवसराज साळगांवकर. कुळे धारबानोड्या आनी फोंड्या 3 प्रायव्हेट रिसॉर्ट स्पायस फार्मां हत्यांचो वेवसायीक वापर करता म्हूण हायकोर्टान PIL पावला. कोर्ट 2 मायाक केस आयकतले. मजगती हत्यांच्या इश्यूचेर स्टेटसा विशीं हायकोर्टान ॲडव्होकेट जनरलाक लक्ष घालपाक लायला. ह्या प्रकरणांनी सरकार कितें करूंक शकता काय म्हूण हायकोर्टान एजीक विचारला. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.